नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकाराचे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. न्यायालयाची बंदी आसून लेगीत बाणावले वाठारांत धिरयो आसात चालूच. मात पुलिसांक ना खंय कसलीच खबर. आयोजकांक धरपाक सरकारी अधिकाऱ्यांचो लेगीत फसलो यत्न. पोर्तुगीज काळांतल्या पर्रा वाठारांतल्या घराक लागलो उजो. सुदैवान टोळी जिवीतहानी. उजो पालपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणात. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचो दावो. राज्यात शांतताय भंग करपी आणि आवाज प्रदूषणाच्या नेमांक आडनदर करपी लोकांआड गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आता उबारल्यात आक्रमक पावलां. मंडळाचे अध्यक्ष लेविन्सन मार्टिन्सान दिली माहिती. नाल्लांचे मोल कोसळ्ळें. वर्साभरा उपरांत नाल्लांचे मोल 5 ते 10 रुपयांनी कमी. गृहिणी धादोशी. केंद्र सरकाराच्या 20 कलमी कार्यावळी अंतर्गत लाभार्थ्यांक मेळिल्ले 1381 जमनीचे प्लॉट विकले. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराताची विधानसभेतल्या लेखी प्रस्नाक जाप. काणा बाणावलेची ग्रामसभेत सीझेडएमपीच्या नोटीसी वयल्यान बोवाळ. थळाव्यांनी ग्रामसभेत एकमतान केलो सीझेडएमपीक विरोध. आमकां जाय पारदर्शकताय मागतात थळावे. आता पळयात खबरो विस्तारान. फोंडकवाडो पर्रांतल्या पोर्तुगीज काळांतले घर उज्यान लासून काबार जालें. उजो पालपी दळान घडणूक थार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. उजो कसो लागलो हाचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. मात शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागला आसूये असो अदमास उजो पालपी दळाच्या जवानांनी उक्तायला. स्टार्ट केलें फायर फायटींग. आमी कंट्रोल केलो फायर उजो कंट्रोल केलो. मागीर परतून हांव गेलो गाडये कडेन आमचे व्हडली गाडये कडेन आनी थंयच्यान ड्रायव्हराक घेवन हांव फाटी फुडें करून ती गाडी एका लोकलाक एडवायस घेवन तेजो आमी ती गाडी फुडें हाडल्या उपरांत फूल गाडी आमची पॉयंटार पावली. मागीर आमी तो कंप्लीट क्लियर उजो पालोवपाक यश मेळ्ळें. फूल घर जालें म्हणजे तरी आमी ते वाचूंक पावता आसले तर गाडी आमची मातशी बेगीन पावली जाल्यार फुडें. गाडी पावूंक ना कारण रोडा खातीर रोड नॅरो आसल्या कारणान गाडी पावली ना. उजोचें कारण एक्झॅक्ट आमकां कळोंक ना पूण तेजे एज पर ओनर म्हणटा तो आपूण थंय रावता एकटोच आसलो. ते घरान जर पयशे जाल्यार ते म्हाका स्क्रॅप कशें दिसता. आनी तुमी पळयलें आसतलें भितर सगळे पोतये आहा आनी कितें घाण सगळी आहा वास मारता. डावट मारता शॉर्ट सर्कीट आसूंक शकता. लॉस तेजी आनी तिने अजून कांय सांगना. तो एस्टिमेट विचारले ताका ते कितें आसलें भितर कितें बॅडी बी आसले दिसता आमकां. बॅडी आसले एंटीक सामान तेजें कितें कितें आसलें. चड पयलींचें घर तें ओल्ड घर. विस्टन मॅन्युअल फेर्नांडीस म्हणून तिचें नांव. एकटोच रावता थिंगा. खूब ओल्ड घर आनी ते दिसना म्हाका ते घरान तो रावतलो गो म्हूण ते पयशे जाल्यार तुमी तेतून कोण रावता हें दिसना. तो म्हणटा आपूण रावता थंयसर. सगळी घाण आहा भितर. राज्यात शांतताय भंग करपी आणि आवाज प्रदूषणाच्या नेमांक आडनदर करपी लोकांआड गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आता आक्रमक पावलां उबारल्यात. राज्यात आवाज प्रदूषण खंयचेच परिस्थितीत खपोवन घेवचे नात आणि नेम मोडपी लोकांआड खर कायदेशीर कारवाय करतले अशी स्पष्ट शिटकावणी मंडळाचे अध्यक्ष लेविन्सन मार्टिन्सान दिल्या. तशेंच पर्यटनाच्या नांवान वा उत्सवाच्या निमतान आवाजाची मर्यादा हुंपपी लोकांचेर आता मंडळ 24 वरां नदर दवरतले अशी माहिती दिली. पळयात. डॉक्टर लेविन्सन मार्टिन्साच्या मतान फाटल्या सप्टेंबर सावन आवाज प्रदूषणाच्या प्रकरणात 36 जाणांचेर खर कारवाय केल्या. या कारवायेंतल्यान आतां मेरेन 20 लाख दंड वसूल केला आनी फुडल्या दिसांनी ही मोहीम चड खर करतले असो संकेत ताणें दिला. उल्लेखनीय म्हळ्यार आवाज प्रदूषणाच्या कागाळीत दिसपट्ट्यो येवपी राज्यांतल्या 38 संवेदनशील सुवातींचेर मंडळान 24 वरां ऑनलायन निरीक्षण सुरू केलां. ह्या सुवातींनी आवाजाची मर्यादा हुप्प्यांचेर कडक कारवाय जातली अशी शिटकावणी अध्यक्षान दिला. तशेंच कान किटोवपी संगीत, व्हडलो आवाज, बोवाळ हांचे विशीं कागाळ करपाक प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 8956487938 हो क्रमांक जाहीर केला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. विक्रेत्या सयत गृहिणी खातीर धादोसकायेची गजाल म्हळ्यार दिसपट्ट्या गरजेक आशिल्लो नाल्लाचें मोल उणें जालां.
चवथीच्या दिसांनी तर नाल्ल 100 रुपया मेरेन जाल्ल्या कारणान गोंयकारांनी एक नाल्लाचो वापर करतना 100 फावटी विचार करून केल्लो. मात आतां नाल्लाचें मोल मातशें देविल्ल्यान गोंयकार सुशेगाद जाल्यात. पळयात. फाटल्या वर्सांनी कितें जाल्लें, माडांक नाल्लूच नासलो. नाल्ल सामको कमी पडटालो आनी कमी पडपाचें कारण म्हणजे माकड शेती हें आसा काय ना ती आजुनूय कांयच चालू आहा. पण आतां ह्या पाड्याक कितें जाला, मातसो नाल्ल इल्लो चडसो पडला, ताका लागून रेट मातसो आतां कमी जाला पयलींच्या परस. आनी नाल्ल शॉर्टेज जावपाक जास्तान जास्त कारण म्हणजे कितें, एक माड तयार करपाक आनी तो लागपाक जवळ जवळ 10-15 वर्सां वयता. पण ते पद्दतीन ते लोक आहेत जे कोणी शेतकरी आहा जावं भाटकार आहा ते आतां ते पद्दतीन मेहनत घेयना, तशें काम करिना. ताका लागून नाल्ल शॉर्टेज जायत येता. आनी दुसरें कारण म्हणजे कितें, कसलो तरी रोग येयला पळय, तो रोग येयल्या कारणान ते माड मरता आनी तशी परत परत तेची लागवड जायना. ताका लागून नाल्ल शॉर्टेज जायत वयता. आतां कितें जालें देव सगळ्यान कित्याक लागून हांव सांगूंक शकना, पण आतां आदल्या परस मातसो नाल्ल चड पडला. ताका लागून नाल्ल मातसो आतां रेटीक कमी जाला. जेवणांतलो मुखेल घटक आशिल्ल्यान नाल्लांक धार्मीक म्हत्व लेगीत आसा. ताका लागून ह्या नाल्लांक दर दिसा मागणी वाडत आसा. मात फाटले वर्सभर हेच नाल्ल सामके म्हारग जाल्ले देखून नाल्ल वापरतना गृहिणींचेर विचार करपाची पाळी आयिल्ली. फाटले चवथी वेळार तर नाल्ल इतले म्हारग जाल्ले की तांचे दर आयकतकीच सामान्य ग्राहकांच्या कपालाचेर आटयो पडटाल्यो. चवथी वेळार तर व्हडल्यान व्हडलो नाल्ल 80 रुपयांचेर पाविल्लो. मात आतां सामान्य ग्राहकां सयत गृहिणी खातीर एक खोशयेची गजाल जाल्ली आसा. आनी ती खोशयेची गजाल म्हळ्यार फाटले वर्सभर जो नाल्ल म्हारग जाल्लो तो नाल्ल आतां कांय प्रमाणांत सवाय जाल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. केंद्र सरकाराच्या 20 कलमी कार्यावळी अंतर्गत मेळिल्ले 1381 जमनीचे प्लॉट लावार्थ्यांनी विकल्या, अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी विधानसभेतल्या लेखी प्रस्नाच्या जापेंतल्यान दिल्या आंकडेवारींतल्यान ही बाब मुखार आयल्या. आमदार चंद्रकांत शेटयेन हे विशींचो प्रस्न विचारिल्लो. आदली प्रधानमंत्री सर्गेस्त इंदिरा गांधीन 1975 वर्सा गरिबी उणी करपा खातीर 20 कलमी कार्यक्रम जाहीर केल्लो. हातूंत वस्तूंचे दर उणे करप, ल्हान शेतकार आनी कामगारांक रीण वसुलीचेर आळाबंद हाडपा खातीर कायदे करप, सरकारी खर्च उणो करप, गांव पातळेचेर लोकांक रिणा पासून मुक्त करप, गरिबांक घरा खातीर प्लॉट दिवप आदी प्रश्नांचो आस्पाव आशिल्लो. ह्या कार्यावळी खाला राज्यांतल्या कितल्या नागरिकांक प्लॉट मेळ्ळे, प्लॉट मेळिल्ल्या कितल्या जाणांनी ते विकले अशे प्रश्न आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन केल्लो. ताका जाप दितना महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले की 20 कलमी कार्यावळी खाला 4465 जाणांनी जमनीच्या प्लॉटा खातीर अर्ज केल्ले, पूण 5170 जाणांक प्लॉट दिले. तातूंतल्या 1381 जाणांनी हे प्लॉट विकिल्ल्याचे मंत्री मोन्सेरातान सादर केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान स्पश्ट जाला. 20 कलमी कार्यावळी अंतर्गत आयिल्ले अर्ज आनी मेळिल्ले प्लॉट. तिसवाडींतल्यान 700 अर्ज आयिल्ले, तातूंतल्या 368 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या. बार्देस मालांतल्यान 1922 लोकांचे अर्ज आयिल्ले, तातूंतल्या 1174 जाणांक प्लॉट मेळ्ळा. सत्तरी मालांतल्यान 647 अर्ज आयिल्ले, तातूंतल्या 620. पेडणे मालांतल्यान 344 जाणांचे अर्ज आयिल्ले, तातूंतल्या 255 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या. दिवचल मालांतल्यान 409 अर्ज आयिल्ले, तातूंतल्या 377 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या. मुरगांव मालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, पूण 20 जाणांक प्लॉट मेळिल्ले. फोंड्या मालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, पूण 474 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या. साश्टी मालांतल्यान 422 लोकांचे अर्ज आयिल्ले, पूण 501 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या. काणकोण मालांतल्यान 21 अर्ज आयिल्ले, 275 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या. सांगे मालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, 348 जाणांक प्लॉट मेळ्ळे. केपें मालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, 333 जाणांक प्लॉट मेळ्ळा. तशेंच
धारबांदोडा म्हालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, पूण 425 जाणांक प्लॉट मेळ्ळ्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मंगळारा काणा बाणावलेची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत CZMPची येवजण 2019 खातीर जारी केल्ली भौशीक सुचोवणी बेकायदेशीर आनी अर्दकुटी आसा अशें म्हणत थळाव्यांनी एकमतान विरोध केलो. आमकां एक नवो आनी पारदर्शक सल्लागार प्रक्रिया जाय. CZMPतल्या चुकांचो थळाव्यांची घरां आनी पर्यावरणाचेर व्हड परिणाम जावपाक शकता असोय भंय थळाव्यांनी उक्तायला. गोंयांत सध्या CZMPची नोटिसीचो विशय बरोच तापत आसा. चडशा वाठारांतल्यान ह्या नोटिसींक विरोध जायत आसा. आमकां आमचो दर्यादेग आसा तसोच जाय, थंय कसलीच उदरगत नाका अशी मागणी चडशा लोकांनी केला. काणा बाणावलेच्या ग्रामसभेत CZMP 2019च्या मसुद्या खातीर जारी केल्ली भौशीक सुचोवणी एकमतान न्हयकारली. ह्या सुचोवणेंत व्यापक प्रसिद्धी, फावो तो वेळ आनी सक्तीची भौशीक सुनावणी नाशिल्ल्याचे वांगड्यांनी सांगले. चुकांचो परिणाम घरांचेर, उदरनिर्वाहाचेर आनी पर्यावरणाचेर जावंक शकता असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायलो. उण्यांत उणे 60 दीस नकाशांचो अभ्यास करून हरकत सादर करपाची मागणी सभेंत केली. तज्ञांच्या मदती बगर तांत्रीक नकाशे सजमूंक मेळनात अशेंय गांवकारांनी सांगले. CZMP निमाणें करचे पयलीं नोटीस फाटीं घेवप आनी नवो सल्लागार प्रक्रिया करपाची मागणी करून पर्यावरण आणि हवामान बदल संचालकाकडेन संपर्क करपाचो निर्णय ग्रामसभेत घेतला. पण आमचो लोक सगळो डावन पडला, कित्याक लोक हाजी आला. आतां एक कोच्या अमके मोठा लागो थिंगसून त्या घरांक वचून वटी घालल्यार एक वर्सून असो घराक भोंवताय. पूण आतां ते एक मोठा लागो ते पंचांक तुगे ऑब्जेक्शन दिल्या, तेगे ऑब्जेक्शन दिला, तेजो नांव घे तेन्ना तांकां दिकले पळय बाबा हाडल्या बोगमा नाका. आमगे 5 दिसांनी नोटीस 5 दिसांनी आजून सांगिलां हाडल्या रावन दुखताण फायद ना म्हूण ग्रामसभे वयची म्हूण. पूण सहज म्हणून तो फिशरमॅन कोण नाय दिसता. पूण फिशरमॅन धैर्या गेल्यार एक म्हळ्यार नेट चोवपाक मेळना. पूण सहज म्हणा न्हू, देखून आमी कोंकणीन उलोवन तर इंग्लीश सहज म्हणून कोंकणीन उलोवन लोकांक स्पेलिंग करुया. धैर्याक कितें डिफिकल्टी आहा. आमकां आनी भरपूर वर्सां जालीं, आमी काल पडचे मनीस न्हू. पूण धैर्याक कितें CR म्हणटा तें आतांच्या बायलां CR पयलीं पडना. फकत आहा तीं फिशरमॅन अशें पुलीस येयले फुटादागे केरेले येयले तांकां गरे म्हणून ते पुलीस येयले ताका कोणी शांबू साहेबान बटाटे हायले आनी तो त्या मुठा तुमकां राखपाचें. पूण CR जाता रूल काडा कमिटीर वर रावचे न्हू. धैर्या देगे न्हिदच पळय सकल प्राय बोब माती आयकयना. पूण आमगे घरां आहाय थिंग आयकता. धैर्या सिस्टम तेच कोहा धैर्य आवाज कोता तेजे तुका बगले आयकयना. देखून ते केरेल सावन दवरपा थिंग धैर्याक न्हिदत ताका वयर काडटले आनी केरेल सावन कोण जातलो. जी आहा ती सांबाळ सगळें जावपा जाय पूण डेव्हलपमेंट बॅलन्स जावपा जाय पूण एक प्लान करप आसता. पूण आतां तेका हो प्लान गांव सांबाळपा आसना. सांबाळपा आसता गव्हर्मेंटाचे एफर्ट आहाय. मनीस तेगे वर्सां सांबाळपाचें, मिनिस्टर आहाय तेगे वर्सां सांबाळपाची, पण हे लँड शाखा आहाय तेगे वर्सां सांबाळपाची आनी हे पण हॉटेल इंडस्ट्री आहा तेंगेली. हे प्लान आमकां लागून नाही आनी तेका लागून ते आतां ते नाक जालो पळय आतां ते पोर्ट ऑथॉरिटी ते घेवचे पाटी येयले. ते म्हणटाय आमकां ना हिंगा हे सिरीर आमगे वेडे वयलो तिरेत आमकां ना. पोर्ट आमगेलो पोर्ट आहा तो मार्मागोवा पोर्ट MP मार्मागोवा पोर्ट ऑथॉरिटी म्हणटी अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंट. पूण आतां पोर्ट आहा तो प्रायवेट प्लेयरांक वयता. आदानी तेसल्यांक की गोडशा लागून हे सगळें जातलें गोडशाक आनी हॉटेल इंडस्ट्री लागून. ड्राफ्ट CZMP मॅप्स धाडली मेल आनी आमकां बाय 20th म्हळ्यार सजेशन आनी ऑब्जेक्शन कितें ती फायल करपा म्हणून. सो हो टायम दिलो तो आमकां एक्चुली पावना. टायम एका एज पर CZMP एज प्रमाणे तेका 30 days टायम आसता. सो हे प्रिपेर्ड करता जाल्यार सगळें चॅक करता जाल्यार एटलिस्ट आमकां गव्हर्मेंटान हे हरी करपाक कांय गरज ना न्हू. एक टायम घेवपाचो कितें हो हें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें. सो गोंयच गव्हर्मेंटान गोंया पयलीं लोकांकी सगळ्यांकी सजेशन आयकोन तेजे वयर मागीर डिसिजन दिवपा जाय. सो आमकांय आमगे लोकांक सांगपा जाय, लोकांगे इनपुट्स कितें ते घेवपा जाय. ते प्रमाणे आमी CZMP धाडले एनवायरमेंट आनी क्लायमेट चेंज हेका.
आज किती घेतला डिसिजन? आमी पयलीं सद्या आतां 60 days टायम मागोवंक गेला कित्याक हो टायम दिलो तो आमकां पावना कळ्ळें तुका. सो आमी आमगे आतां फिशरमॅन कम्युनिटी थिंगा स्टेक होल्डर्स दुसरे आहाय, शेक ओनर्स आहाय, मागीर वॉटर स्पोर्ट्स आहाय. सो एका सगल्यांक घेवन हें करपा जाय. ऑल ऑफ अ सडन ताका विथीन 5 days कर म्हणपा जायना थंय. लास्ट टायम तेमी अशें करून एक हेज प्लॅन केल्लो टू रिजनल प्लॅन. आमगे इनपुट्स येयल्ले 60% FAR दवरलो रेजिडेन्शियल एरिया हितून मोर दॅन 300 थिंगा 60% दवरलो. आतां कितको आहा आनी 20% एक्स्ट्रा ते 80 केला. 20% एक्स्ट्रा म्हणून तूं पे करूं पडटा. सो गव्हर्मेंट तुका दिसता आमकां लोकांगे पार्टिसिपेशन करून प्लॅन तयार करता. लोकांगे तो रायट ना जाल्यार आमी मद्दत धाडपा जायना. तुमकां जाय तें करता तुमकां जाय तेंचें करपाचें. नाल्यार आमकां आनी तो प्लॅन कित्याक धाडप. आतां 60 आतां 80% केलें कळ्ळें तुका. सो तेंच जावपा जायना. लोकांगे आमगे विलेज सांगता जेन्ना आमी हो आतां ड्राफ्ट सजेशन धाडली जाल्यार आमगे सजेशना प्रमाणे तो प्लॅन जावपा जाय. लोकांनी किती सजेशनां आशिल्लीं ग्रामसभाक? हे पार्टी ह्या ग्रामसभाक हे ग्रामसभा हाली ते कितें म्हणटाय आमगे पयलो कितको आहलोलो वेळ कितको आहलोली ते भाशेन आमकां जाय दोयऱ्याकडे कळ्ळें तुका. आहा ते भाशेन आमकां जाय. आमकां न्यू डेव्हलपमेंट अशें करून कांय नाका. कित्याक एक आतां थिंगा थोडे सँड्यून आहाय थोडे सँड्यून नायच दाखय न्हय. सो हे सँड्यून कातून थिंगा तो प्रोजेक्ट येयले आनी एज पर आमी आयकताय ते भाशेन गव्हर्मेंट झोन सेटलमेंट आहल्या शेत देखो पुरोवपाक कन्वर्शन सनादी शिकवता. सो हे लेवल आतां एक सुनामी जाली आनी एक ती बरी हीट जे उदक गांवां येवपाक स्टार्ट जालें जाल्यार ही शेतां म्हाका स्वता आहल्या आमी साल्वा जातली. सो आमकां भायरसून साल्वा जावपाक आमकां एक चान्स आसता. हो चान्स आमकां मेळपा ना हेजे मुखार अशें करून करीत जाल्यार. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो 779 बसी अजूनय राज्यांतल्या मार्गांचेर धांवतात. फाटल्या वर्सा येरादारी खात्यान हवेचें प्रदूशण करपी 60 बसींच्या धन्यांक चलन जारी केल्लें. राज्यांत सध्या 141 इलेक्ट्रीक बसी कार्यरत आसा. ह्या बसींच्या कंत्राटदारांचेर आतां मेरेन सुमार 77.77 कोटी रुपया खर्च केल्यात म्हणून मंत्री मॉविन गुदिन्होन दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान उक्ताडार आयले. आमदार क्रूज सिल्वान हे विशीं अतारांकीत प्रस्न विचारिल्ले. 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो वट्ट 779 बसी अजूनय राज्यांतल्या मार्गाचेर धांवतात म्हूण मंत्री मॉविन गुदिन्होन दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान उक्ताडार आयला. 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो कितल्यो बसी अजूनय सुरू आसात काय म्हूण आमदार क्रूज सिल्वान अतारांकीत प्रस्न विचारिल्लो. 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो 779 बसी अजूनय सुरू. तांची आंकडेवारी. RTO कार्यालय पणजे 96 बसी, दिवचले 21, म्हापसा 96, फोंड्या 61 बसी, वास्को 63, मडगांव 321 बसी, धारबांदोडा 6, काणकोणा 28, पेडणे 22 जाल्यार केपें 65 बसी. मजगतीं फाटल्या वर्सा येरादारी खात्यान हवेचें प्रदूशण करपी 60 बसीच्या धन्यांक चलन जारी केल्लें अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी विधानसभेत दिल्ल्या लेखी प्रस्नाच्या जापेंतल्या आंकडेवारींतल्यान उक्ताडार आयला. तशेंच बसींत प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी केल्ल्यान 2 चलन जारी केल्यात. ते भायर आतां मेरेन म्हजी बस येवजणे खाला वट्ट 28 बसींची नोंदणी जाल्या. डिसेंबर 2025 मेरेन ह्या येवजणे खातीर 12.7 लाख खर्च केल्ल्याचें लेखी जापेंतल्यान स्पश्ट जालां. मजगतीं राज्यांत सध्या 141 इलेक्ट्रीक बसी कार्यरत आसा. ह्या बसीच्या कंत्राटदाराचेर आतां मेरेन सुमार 77.77 कोटी रुपये खर्च केल्यात म्हूण मंत्री गुदिन्होन दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान उक्ताडार आयला. 15 वर्सां पुराय जाल्ल्यो कितल्यो बसी अजूनय सुरू आसात, प्रदूशण करपी कितल्या बसींचेर कारवाय जाल्या, प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी करपी कितल्या बसींचेर कारवाय केल्या, म्हजी बस येवजणे खाला कितल्या बसींचो आस्पाव आसा, ताचेर आतां मेरेन कितलो खर्च केला, राज्यांत कितल्यो इलेक्ट्रीक बसी सुरू आसात, तांच्या कंत्राटदारांचेर कितलो खर्च जाला अशे साबार प्रस्न आमदार क्रूज सिल्वा हाणें विचारिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गिरदोळी कोल्यामोड्डी गांवांत फाटले 8 दीस जाले लोकांक उदकाचो एक थेंब नाशिल्ल्यान लोकांची बरीच धांवपळ चालू आसा. संबंदीत खात्यांनी गेल्यार खंयचोच इंजिनियर केन्नाच नासता. सांगल्यार काना मनार घेना. आमी करप कितें? हें आतांच अशें जाल्यार मे म्हयन्यांत कशें कितें? थळावे जाप मागतात. पळयात.
गोंय उदकाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर जावंक ना ही दर गांवांत देखी मेळटा. अशीच एक जिवी देख आमकां गिरदोळच्या कोल्यामोड्डी गांवांत पळोवपाक मेळटा. गिरदोळे कोल्यामोड्डी गांवांत कितलेशेच म्हयने जाले नळ सुके आशिल्ल्यान थळाव्यांची बरीच धांवपळ चल्ल्या. ह्या उदकाच्या आपालिपाक लागून थळावे उदकाक लागून बेजारल्यात. तशेंच गसगशीत उदकाक ताणयल्यात. लोकांक आतां थेंब थेंब उदकाक आशेन रावचें पडटा खंय. आमकां बेगोबेग गसगशीत उदक दियात, थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे. आमगे तशी 8-9 दीस जाले उदक येना. आमी कॉलेज वचपा भुरगे आमी रातचे एका वॉटोन आमी उदक भरताय सद्दां. आम कॉलेज वचून लेट जाता मातशें. भुरगे इस्कला व्हरपाचे तांकांय उदक मेळना आनी कितें 2 दीस येता 2 दीस ना 2 दीस पण तांकां 5 दीस जाले उदक नासलें. ना आज सांगत 5 दीस मागीर जाले 8 दीस मागीर जाले 8 दीस उदक कांयच ना. रातीको उदक येयलो तर मागीर रातीको एका कितें येयलें तें उदक एका येयलें म्हणटकीर आनी परतून एक वरां परतून बंद जालें. आतां पासून उदक ना आमकां. आमी थिंगसान उदक हाडटाय दुसऱ्या वाड्यासून. आमगे फ्रेंडा घरां गिड्डोले थिंगसान हाडटाय उदक बी. आमकां उदक ना पिवपा हिंगा मातशें चोया उदका लागून. आमी हिंगा थिंगा कोल्या मोडे त्या वाड्यार एका जमलो आहाय म्हणजे कितें हिंगा उदक येयना. आतां नोव्हेंबर पावस काबार जालो, ऑक्टोबरा पावस काल त्याच फाटल्यान हिंगा उदक येयना सारकें. 5 दीस उदक आसना. एक दीस 1 वर 2 वर उदक येता आनी उदक ना. 5 दीस जाल्यार उदक ना. हेचे पयले नोव्हेंबराचो प्रॉब्लेम. पयलीं मेयातूच जातालो. आतां कितें काय म्हळ्यार आतां आख्खे नोव्हेंबर स्टार्ट जाले प्रॉब्लेम स्टार्ट जाला. जेई सांगिल्लें एई सांगिल्लें कितू पाट रिक्वेस्ट केलें हिंगा उदक येना म्हूण ते कांय एक्शन घेयनाय. कितले पाट तांकां सांगता हांव फोन कोत्ता हे आनी चोया म्हूण कांय एक्शन घेयनाय. ऑफिसां मेळोंक गेले जाल्यार तांकां थिंगा म्हणटाय ते सर हिंग सायटी ते गेला ते सायटी ऑफिसां गेल्यारय मेळाय ते खूंय भोंवताय कांय खबर ना. म्हळ्यार लोकांचो कितली साफर जाय भुरगीं हिंगा. आतां म्हाका कोल्या मोड्डेर भुरगीं इस्कला वचपाची तांकां उदक जाय आनी उदक मेळना हिंगा. त्या बाडे आपणाक थोड्या रिक्षा आहाय ते कितें कोताय रिक्षां वताय आनी उदक हाडटाय हिंगा. आनी हे थिंग मुखार हिंग आमगेली सिंपली मारिया थिंगा आमगे कोल्या मोड्डे वयली तांकां देखून हिंग उदक येना. कितले तांकां त्रास सगळे सदां वय रात फोडूंक पडटा. 1 वर येयल्या अर्द वर येयल्यार मागीर उदकूय ना. तें जाल्यार थोडें टिप 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 उदक पडटा. कितले गव्हर्मेंट PWD रिक्वेस्ट केलो कांयच ना तेंगेलें. आनी कुडतोरी देखून हांवें एका MLA सांगलोलें मातशें तुमगे तेचो वाल मातशें सोडाय म्हणटा. हिंगा कुडतोरी सो येता वाल उदक न्ही रे उदक कुडतोरी सायडीन येता लायन तेशी आहा ती. तांकां सांगलोलें रिक्वेस्ट केलो तो चोयता सांगत म्हणटालो. म्हळ्यार आजून कांय ना. ते इंजिनियर कांय एक्शन घेवपासून ते हिंगा येयनाय. लोकांगे मातशें कितें जालें जाल्यार लोकांनी आतां कितें 30 हजार देखून बोलले तेंके मातशें बेगीन ते कनेक्शन मारलो तांकां आनी कोणाको पयशे गेले. हिंग नाक जालोलें जाता हिंगा. जेई म्हणो येयना एई म्हणो कोण येयनाय येयना कोणाकू कोण गेलो ना. लोकांगे आतां इतले बेगीन इतलें सफरींग स्टार्ट जालां. आनी मेया म्हयन्यान कितें जातलें एप्रील मेयान आतां 8 दीस मागीर जाले. रातीको उदक येयलें एका रातीको उदक येयलें आनी 1 वर उदक पडला आनी परतून बंद जालां. आतां उदक ना आमकां. आनी आतां 8 दीस जाल्यार आमी थिंगसान हाडटाय गिदोळी हाडटाय उदक. मातशें थंय आमकां उदका लागून मातशें हेल्प कराय. उदक नासतना आमकां थोडे जाताय त्रास जाताय. उदक थोडें येयलो खंय उदक थोडें येयल्लें सारकें म्हणो येयना आनी बालद्यान इदी कोन्न भोन्ना बालदी. एक बालदी भरपा 20 मिनट लागताय. म्हळ्यार कळ्ळें तें टिप 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 उदक पडटा म्हणटा. तुमी खंयच्यान हाडटा मागीर ना जाल्यार लोकांक पंपान मागोन हाडूंक पडटा. पयर दुकान फुंगसा आहलें आमकां उदक ना. मागीर लोकांक बांयच मागोन हें करून बोन हाडलें मागीर थिंगा पयस पडटा बांयक. म्हळ्यार हाडलें मागीर कितें कोत्तलो जाय थंय उदक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पावसाचो हंगाम सोंपल्या उपरांत मदींच आडवेळो पावस पडिल्ल्यान गोंयांत 13 वाठारांनी पिकांचे बरेच लुकसाण जालें. सुमार 4,165 ह्या शेतकारांक लुकसाणीक तोंड दिवचें पडलें. पुराय गोंयांत शेतकारांक सुमार 4.94 कोटींचें लुकसाण जालां. विधानसभेंतल्या लेखी प्रस्नाक दिल्ल्या जापेंतल्यान ही म्हायती उक्ताडार आयल्या. पावसाचो हंगाम सोंपल्या उपरांत मदींच आडवेळो पावस पडिल्लो. ह्याच पावसाक लागून गोंयांत जायत्या वाठारांनी हातातोंडार आयिल्ल्या पिकांचे बरेच लुकसाण जाल्ले. पावसाचें उदक शेतांनी सांठोवन भातांक परतून कोंब आयिल्ले देखून शेतकारांक बरेच लुकसाण जाल्ले. ह्या शेतकारांक लुकसाण भरपाय मेळ्ळी काय ना म्हूण विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो. गोंयांत पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून 13 वाठारांत पिकांचे बरेच लुकसाण जाल्ले. वट्ट 4,165 शेतकारांक लुकसाणीक तोंड दिवचें पडलें. 872.5 हेक्टर शेतां नश्ट जाल्ली. सगळ्यांत चड म्हापशा वाठारांत पिकावळीची नाशाडी जाली.
पुराय गोंयांतल्या शेतकारांक सुमार 4.94 कोटीचे लुकसाण जाले. दिवचल म्हालातूच शेतकारांक सुमार 1.27 कोटीचे लुकसाण जाले. विधानसभेतल्या लेखी प्रस्नाक दिल्ल्या जापेंतल्यान ही म्हायती उक्ताडार आयल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पेडण्या शासकीय इमारतीची 8 दिसां भितर दुरुस्ती करची नाजाल्यार आंदोलन करतले म्हणून मांद्रेचो आदलो सरपंच बाळा उर्फ प्रशांत नायक हांणी शिटकावणी दिल्या. सोमारा शासकीय इमारतीत आशिल्ल्या बायल आनी भुरगीं उदरगत कार्यालयाचो स्लॅब कोसळून हेड क्लार्क जखमी जाल्लो. ह्या फाटभुंयेर मंगळारा आदलो सरपंच प्रशांत नायक हाणें कार्यालयाची पळोवणी केली तशेंच उपजिल्लोधिकाऱ्यांची भेट घेतली. आयज आमी कलेक्टर ऑफिस म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस पेडणे हांगा येयल्ले. येवपाचें कारण मुख्य म्हणल्यार की काल तुमी आयकलें आसतलें की जे चायल्ड एंड डेव्हलपमेंट ऑफिस आसा जे कलेक्टर बिल्डींग पेडणे हांगा वयर आहा, एक स्टॅप कोसळून एक खंयचो तरी एक स्टाफ तेंचो एक सुदैवान वाचलो म्हणटा आमी ताका, एक स्लॅब कोसळून तेजे एक हात फ्रॅक्चर जालो आनी इतर कितें जखमा जाल्या म्हणून आयकली. सो आयज पळोवपाक गेल्यार आमी तेजी एक चवकशी करपाक लागून आयज त्या ऑफिसान गेले. ऑफिसान ते विज्युअल जर पळयत जाल्यार तो बीम आनी जे कॉलम जे अशा परिस्थितीन आसा ते केन्नाय कोसळूंक शकता. हांव तुमकां एक सांगूंक इच्छिता की जेन्ना ही बिल्डींग 19 कितें तरी 1990 कितें तरी ही कन्स्ट्रक्शन केलां. सो आयज जवळ जवळ 34 ते 35 वर्सां कितें तरी जाल्यात. पण आयज ह्या बिल्डिंगेची जर परिस्थिती जर पळयत न्हू तुमी जाल्यार सामकी धोकादायक आसा. आयज आमचो भितर स्टाफ आसा हांगा पेडण्याचो एक नागरीक हांगासर वयता आपले कसलें काम घेवन वचपाक जाल्यार ते डेंजर झोनान आसा. आयज सुदैवान वाचलो म्हणटा आमी ताका, तोच जर तेच्या आयज तकलेर पडलेलो आनी जर कितें जाल्लें बरें वायट जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो आसलो? बिल्डींग जी जावन आसा तुमची, आनी जाता तितले बेगीन तांकां एक शिफ्ट करचें, रिलोकेट करचें. सो ही आमची एक तांकां एक कलेक्टराक विनवणी केल्या. जर ह्या 8 दिसां भितर जर ते तांकां शिफ्ट करिनात जाल्यार आमी एक पेडणेकार ह्या एक समाज सेवक ह्या नात्यान आमी हांगासर एक आंदोलन करतले जेणे करून हे जो मंत्री जावन आसा PWD मिनिस्टर जो म्हणटा आपूण एका फोनाचेरूच सगळे जे रस्ते सगळे कितें खड्डे आहा ते सगळे आमी जाग्यार घालता म्हणटात ते, जाल्यार ही बिल्डींग जी जावन आसा ही PWD डिपार्टमेंटाच्या अंडर पडटा आनी ताचो मंत्री जावन आसा दिगंबर कामत. हांव तांकां सांगूंक इच्छिता मुद्दाम तुमकां टायम काडात आनी हे बिल्डिंगेचेर येवन पाहणी करात. पळयतात जे बिल्डिंगेच्या समोर आमी उबे आसा ICDSचें ऑफिस आहा भितर. जी बिल्डींग ज्या बिल्डिंगेचो टेंडर 2 वर्सां पयलीं अलाउड जाल्लो 24-25 2 वर्सां जालीं टेंडर अलाउड जाला. टेंडराचेर वर्क ऑफ वर्ड नेम ऑफ वर्क जर वाचीत न्हू जाल्यार अशें दिसान येता की अर्जंट रिपेर एंड मॉडिफिकेशन ऑन प्रायर बेजीस म्हणटा, म्हणजे अर्जंट रिपेराक गरज आहा बिल्डिंगेची आनी तो टेंडर 2 वर्सां पयलीं अलाउड जाला. कॉन्ट्रॅक्टर अलाउड जाला पूण वर्क ऑर्डर इश्यू जावना. ही म्हणटात ती सारकी PWD बिल्डींग सेक्शनाची एक डर्टी पॉलिसी म्हटल्यार उपकारता. कित्याक इतके अर्जंट तुमी टेंडर काडटात अर्जंट बेजीस मॉडिफिकेशन जाय ऑन अर्जंट बेजीस आनी तो त्या टेंडराची वर्क ऑर्डर 2 वर्सां पर्यंत कित्याक पेंडींग उरता.
ही त्यांची एक खंय तरी एक गोष्ट खटकता आमकां. तेन्ना PWD मिनिस्टर आहा दिगंबर कामत, तो म्हणटा आपूण एक बरो मिनिस्टर, जाल्यार तेणें हेतून अर्जंट लक्ष घालपाचें, बेगिनाच बेगीन ती ऑर्डर इशू करपाची आनी तें अर्जंट काम आसा तें करून घेवपाचें. दुसरी गजाल, आतां जर आमी तेचें इन्स्पेक्शन करतना आमच्या अशें लक्षात येयलें की थंय शिफ्ट करप खूब गरजेचं आहे. इमिजिएट शिफ्टिंग जावपाक जाय. आजून तो स्लॅबाचे पीसेस दुसऱ्या स्टाफाचेर पडूंक शकता, आजून कोण इंजर्ड जावं शकता. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.